माझे नाव रवळू परब व माझा भाव भिया परब. हां, ही तुम्ही शेती केन्ना वर्सापासून करता? आता मी 3 वर्सां जायत गेली शेतीन देवा. हां, शेती शिवाय आणि काय कामांक खंय सरकारी जॉब किंवा आणि खंय प्रायवेट कामांक? ना ना आमच्या आणि गाईचो धंदा याचा म्हशींचो धंदा. हां, म्हशी कितले आहात? डेअरी फार्म अरावंड 10 म्हशी आहात आणि बारीक वासरा बिसरा धरून टोटल 25 आहात. सरकारी नोकरीची गरज ना तुमका अशें दिसता काय? शेती केल्यार फायदो हा? शेती केल्यार खूप फायदो आहा. त्याशिवाय गव्हर्नमेंटान आता जी काम दिनू बी स्कीम काढल्या गायीं खातीर तिचेर लक्ष आहा सध्या. हां, त्याच्या खातीर सरकारी नोकरेक तरी वयपाचो ह्या ना सध्या. अंदू कोरोनाच्या काळान लोकांनी शेती चड केली अशी आणि तुम्ही केल्ली, तुम्ही काहीतरी वेगळी शेती केल्ली अंदू, तितून तुमका फायदो जालो काय लुकसाण जालें कोरोनाच्या काळान? झालो, भरपूर फायदा झाला. कसली शेती केल्ली? आम्ही मिरची केल्ली, ग्रीन चिली केल्ले, तवशी केल्ले. हां भायले मार्केट बंद असल्या कारणान तांकां बरो रेट मेळलो. हां, काळंगा केल्ली. काय हां, काळंगा अंदू तुम्ही लायल्ले. हय हय. आणि ही आता तुम्ही रोजा झेंडू फुले ही खंयच्यान बी हाडले तुम्ही? पुण्याच्या पुण्याच्यान. कितल्या दिसांनी हे तयार जाता झाड? बी घातल्या उपरांत रोपो 31 दिसान तयार जाता. 30 दिसान जागा बदलून ट्रेतलो काढून खंय लायतले तेजर जाग्यार व्हरान पुरा. आणि ह्या फुलात आली काय हेंका काय रानटी पक्षी किंवा रानटी प्राणी पक्षी झेंडूच्या फुलांक कसलोच त्रास ना, ना कसलो व्हायरस ना, ना कसलो हां. डिसीज जायना, कांयच ना कांयच तेंका जायना. जायना. फक्त एक मातसो ह्या जाता तेंका फंगीसाईड म्हणून एक फंगस जाता, तेका मातसो ड्रेचिंग केलं बुरशी जाता. गोंयान हय. पावस खूप हा म्हणून चड असलो लागलो पावस जाल्यार थोडीशी बुरशी आमच्या जाता. जमनीन पाणी रावता म्हणून बुरशी जाता ती. आणि काय वारो त्रास ना. चढ वादळ इले जाल्यार ते हय, झाडा वाऱ्याचो त्रास पडटा. जाता. कित्याक रोज आहा तो 80 ग्रॅमाचा आहा. पाणी भरल्या उपरांत त्याचा वजन वाडटा. 8 दुने 16 160 ग्रॅमाचा. मातशे दुखालता, तेका लागून दोरये बिरये बांदूचे पडटात. आणि आता ही कितली लायल्या ती झाडां अंदू? आम्ही 12,700 रोपो लायला ह्या वर्सा. हेतून तुमका काय सरकारकडून अनुदान? हय, गव्हर्नमेंट आमकां 75,000 पे पर 10,000 हेक्टर आमच्या 10,000 स्क्वेअर मिटर. हां, ही जागा तुमचीच काय तुम्ही आणि कोणाची भाड्याक बी घेऊन ना, करतात? जागा जागा आमचीच. आता सांगा, तुम्ही शेतकरी हरशी असो आरोप केलो वता की जे नवीन युवा पिढी आहा ती शेतान येयना, म्हणजे त्या शेती व्यवसायान चड फायदो ना असं म्हटलं जाता. तितून काय तथ्य असं अशें दिसता तुमका? ना तर ते काय ना, तू स्वतः वावरशी जाल्यार काही एक त्रास ना. सत्य म्हणजे व्हडली काय ना, आमचे पयलींचे जे आमचे जाणटे करताले, म्हणजे आमचो आवय बापूयच करतालो, आमकांय दिसतालो शेतान फायदो ना. आमी एक टायम वळले. माझो भाव आसलो तो स्टोर मॅनेजर आसलो हॉटेलार. तिने काम सोडले. मी 12 करून मागीर कितें कोर्स करून काम डायरेक्ट हांव एग्रीकल्चरान देवलो. भाव स्टोर मॅनेजर आसलो, सो तिने ते काम सोडले. तो हेतून देवला शेतान. आणि आमचे आवय बापूय आसलो तो भात शेतात पिकयतालो, फक्त भात येऊन जावन भात. पावसान भात केले, मदलो सीझन ब्लँक, फूल ते 9 महिने ब्लँक आसले. 3 महिने काय ते शेत करताले आणि बाकीचो सीझन सबन ब्लँक आसलो. आता झेंडू येयल्या, आमी मिरचीची लागवड करतात, काकडी करतात, जाय जाल्यार आमी कलिंगणाय लायतात. त्याच्या खातीर भरपूर फायदो जाता. कितें आणि ते शिवाय आमी गव्हर्नमेंटाची सबसिडी घेऊन आमी बोरवेल बीन मारल्या. त्याच्या खातीर आमकां 12 महिने शेत करूंक मेळटा थ्रू आउट फूल इयर. तितून त्याच्या खातीर जाणटेने आमचे ते भात शेतात केले, तितून काय फायदो नसलो चड भाताक. तितून भाताचें काम चड जातालें, फायदो कमी गावतालो. हां, उदक मेळता तुमका? बोरवेल बोरवेल मारला गव्हर्नमेंटान 12 महिने उदक आसता. आणि तरी भुरगे तथ्य ना म्हणटा कित्याक लेबर घालून एग्रीकल्चर करू शकना. तू ज्या जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार कामाक वयतलो त्याच जाग्यार तू तुज्या शेतात वावरशीत जाल्यार फायदो आसा. कमर्शियली पिकां घेवपाची, रोजा, ग्रीन चिली, वॉटरमेलन, कमर्शियल पिकां घेवपाची. भात शेती पारंपारीक करू, तेतून थोडंसं मॉडिफाय करून शेत करूं येता आरामात. आता फुडल्या सिजनाक कसली विचार आहा तुमची शेती फुडल्या करपाची? सिजनाक रोजा जातूक ह्याच जाग्यार आमी काळंगाचो विचार करता फूल प्लॉटाक. आता सरकार म्हणटा की गोंयान आमचे बटाट आणि काहीतरी ॲपलाची लागवड करची अशी. वातावरण आहा ह्या गोंयान त्या खातीर? तितके ना. बटाट एक टायम मी घातलेलो, पण तेका मातसो आमच्या हितून वाळी आसल्या, जमनीन आमच्या वाळी असल्या कारणान बरोड कहो लागूंक लागलो. हां, ओके. जाल्लो आमी एका कुंद्याक घातलेलो तो बटाट, जातलो बरो, थोडो मदीं मदीं जातालो, पण एक सायड पोखरताले ती. आता तुम्ही हातेतून तुमच्या थंय शेतान काहीतरी कसली भाजी घातल्या, ती भाजी बिया रुजत, ती कसली भाजी? तांबडी भाजी घातल्या भितन, मुळे आहा भितन. आता ग्राहक तुमका बाजारात वयचे पडटा काय लोक हांगर येता लोक हांगार येता. व्हरपाक येतात? रोडटच्या असल्या कारणान लोकांक खबर आहा आमी काय पिकयतो तर लोक स्वतः दोळ्यांनी बघता. रोजा सुद्धा आमकां भायर घेवन वयची पडना ना, सगळें येवन हांगासर कलेक्ट करता. कशे किलो दिता तुम्ही सिजनाक रोजा? तरी आमचो रेग्युलर दिसान रेट चालू आसलेलो 150 रुपया. हां,
कित्याक फ्रेश फुलां आसता, फुलाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी हे लाडू म्हणा ना ती व्हरायटी एक म्हयनो फूल रावता हे आमकां सांगून दिल्लेले आहा डिलरान. दोन प्रकारची तुमची ही रोजां आसा न्हू? एक गोल्ड स्पॉट 2 येल्लो हां आणि दुसरी लाडू.